देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. मातेवाचो 16 वोळ 13 ते 20. फिलिपाच्या शेजाराच्या प्रांतान येतोच जेजून आपल्या शिसां कोडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोणसो दवरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नानदातार जुवांव, कोण इलिजा, दुसरीं जेरेमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव, जॉनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासा न्हय पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलें. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी हेमकोणाचे दारवटे तिचेर जोयत वचचे नात. हांव तुका स्वर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलेंय स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलेंय स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक शिसांक कोर आज्ञा दिली. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. आमी ल्हानूच आसतना आमचो आवय बापूय, देव संदेशकारां, पाद्री माद्री, धार्मीक आमकां जेजूची वळख दितात आनी जेजूचे वळखीन आमी वाडटा. जेजूची वळख आमकां जेजूचो खाशा अनुभव घेवंक आमकां आपयता. जेजू आमकां जिविताच्या घोडितांनी भेटता आनी आमकां आपलो दैवीक अनुभव दिता. जेजूचो अनुभव आमी दुसऱ्यांक वांडटा. देवाचें उतर, पवित्र मिसाची भेट, खासगी मागणें जेजूच्या अनुभवान वाडूंक आमकां आदार दिता. जेजूच्या अनुभवान वाडूंक आमी वावरुया. आमेन.